किती केला हांवें कितें केला आजपर्यंत जी बायल आपयना फुडें मुक्काच्यांनी हांगा येवन साहेब लोकांक खुश करताली त्या बायलेक ना येना म्हणपाची कापस्ताद जालीच कशी साहेब पण दिसता जालो ड्रायव्हराक विचारात त्या दिसा हांव ड्रायव्हराकूच घेवन गेलो त्या ड्रायव्हराचे मागे सांगू नका ती बायल खरीच बरी नासली साहेब तू घरा चल आणि तुझ्या पुताक विचार तुझी सून जातली ती इतलो तेप ज्या बायलेकडे बापायन जाळे केले त्याच बायलेकडे पूत लग्न जाता साहेब तुम्ही किती उलयता म्हाका कांयच कळना कांयच कळनाशिल्ल्याची नाटकं करू नका आमची प्रत्येक गजाल तुवें घरा पावयली आणि घरा कडल्यान वर्तमानपत्रांत जेव्हाच होशियार रांगच्यान परत हांगा पांय दवरूं नका तूं तो चरण ती राणी आणि तुझे पुराय कुटुंब तुमच्या सगळ्यांचे जर 3 तेरा वाजयले ना जाल्यार हांव आतां शर्मा न्हय हांव अरे चल थँक्यू थँक्स अलॉट तुझ्या खातीर म्हाका ह्या उद्याची नोकरी मेळ्ळी म्हणपाची हय तर प्रोग्राम एक्झिक्युटीव एट आर्ट एंड कल्चर थँक्यू थँक्स अलॉट हय मेळया या बाय बाय मा अरे चरण खंय तू रातभर काल सकाळी भायर सरून गेल्लो तो आतां परतता कितें जालां चरण तुका अशें करूं नाका रे तुका नोकरी मेळटली हांव आई जगदंबेक सदांच सांगून घेता पळय अशें हय तशें जाल्यार तुवें घाल्ल्या सांगण्याक देवी पावली म्हणून समज हें घे हे कितें नोकरेची ऑर्डर आर्ट एंड कल्चरान प्रोग्राम एक्झिक्युटीव जाला हांव व्हडली मोठ्या पगाराची सामकी मोठी मानाची देवा पांय कडेन दवरता हळद कुकूम घालता चरण बरें जालें काल ताताजी दिसभर घरातूच आशिल्ले ते शर्मा कडेनूय गेले ना आनी घरात एक शब्दूय उलयलो ना पळय बापूय कसोय आसूं रे ताकाय म्हणून तुज्या नोकरेची चिंता लागिल्लीच आतां नोकरी मेळ्ळी म्हणून कळना फुडें पॅन्टीतूच चल घरात येऊ ना न्ही सोमतोच जेवन घे यो ओके चरण हां कितें चरण हां अरे काय खंय तू दिसभर सकाळच्यान सोदता तुका हांव अरे मोबायलाचेर कॉन्टॅक्ट करप न्ही मोबायल सुद्धा टेप जाऊ शकता टेप जावंक शकता म्हणजे तुका मातूय खबर ना ते पेपरावयले प्रकरण हाय कमांडा मेरेन पावला अरे हो वा बेस्ट जालें मरे कपल तुझे तू आणि हांव थोडक्यात वाटावले म्हजे तर सामकेच वाटोळे जावपाचे अशें कित्याक वयर त्या शर्मान म्हाका बंगल्यार आपोवन व्हेल्लो इन्स्पेक्टर गवंडे पयलींच हजर आशिल्लो ते दोगूय इतले भडकल्ले की म्हाका गांव काय किळोवच्या नदरेन म्हजे कडेन पळयताले गवंडे तर म्हाका बंद खणेतूच उडोवपाची भाशा करतालो आणि शर्माजी तर वर्तमानपत्र कायमचे बंद करता हाच्या बगैर दुसरें कितें आयकूनच घेवपाक तयार ना वर्तमानपत्र बंद करता सरकार कितें तेगेले बापूय चलयता कितें चरण तुका कल्पना आसची ना ह्या व्हडल्या व्हडल्या कॉन्ट्रॅक्टराची सरकारात किती लॉबी असता ती प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ही सोबेची पावली खरे राज्य चलयतात ते बिल्डर्स कॉन्ट्रॅक्टर्स रियल इस्टेटवाले उद्योगपती तांचेच हे राज्य असता शर्मा तर आतां आमदार जावपाचो आसा मिनिस्टर जावपाचे चान्सीस 101%. गोपाळ तांकां तांच्या वाटेन वचून या आमी आमच्या वाटेन या आमची वाट सत्याची स्वाभिमानाची इतलो तरी विश्वास नक्कीच आसा आमचे कडेन अरे गोपाळ तू उरिल्ली बातमी केन्ना छापतलो पळया थोडो विचार करचो पडटलो हां म्हणजे तू छापचो ना अरे तूच तर आमकां सांगपी सत्या खातीर बलिदान दिवचें हुतात्मो जावचो हुतात्मो जावप बलिदान दिवप हे व्हडलें कठीण न्ही आज हुतात्मो जावच्या परस सत्य जिवंत दवरपाक आमकां सावधपणान जगूं जाय हें म्हत्वाचें जर सत्या खातीर संघर्श करपी आमच्या सारके सोंपत गेले तर सत्य वखदाक तरी शिल्लक उरतलें तुजें उलोवप म्हणजे आत्तां हें खरें दिसता म्हणटा म्हणसर तें खरें दिसता सध्या तरी कांय दीस चूप बसपाचें हांव तुका विचारपाक आयिल्लो म्हणजे आमी ती पत्रकां छापपाचें थारायलें ताजें कितें जालें पत्रकां काल छापून त्या छापखान्यानूच लिपोवन दवरल्यात आज रातचे आमी सगळ्याक चिकटाय ना 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 पत्रकां चिकटावपाची ना सध्या परिस्थिती गंभीर आसा तुजें नांव
कशें कोण जाणा वयर मेरेन पावला सांबाळून. वयरच्या म्हज्या त्या बातमीचेर त्या लोकांनी कितें खुलासो केला वाचला तुवें? खंयच्या पेपराचेर? म्हजो पेपर सोडून बाकीच्या सगळ्या पेपराचेर वाच. समाजाच्या शत्रूने सभ्य गृहस्थाच्या दृष्ट हेतूने चालवलेली बदनामी. हं. ठेकेदार शर्मा आणि इमानदार पोलीस ऑफिसरवर खोटे आरोप. अरे बहुजन समाजातील लोकांना बदनाम करू इच्छिणाऱ्या उच्चवर्णीय लोकांचे हे उपद्व्याप आहेत. वा वा, डरपोक गुंडाचे हे कारस्थान आहे. हे लोक इतके भित्रे आहेत की स्वतःचं नावही छाती टोकपणे जाहीर करू शकले नाही. अशा समाजघातक लोकांना सरकारने पकडून कठोर शासन करावं. माका इथं पैसे देऊन कोणाकडल्यान तरी बरोवन घेतला जाय. वेळ आल्यास सरकारने हे प्रकरण CBI कडे सोपवावं, म्हणजे खरे गुन्हेगार जनतेसमोर उघडे पडेल, असे ठेकेदार शर्मानी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. गे हाका म्हणतात चोराचे उलटे बोबो. पळयलें मरे कशे बिंदास्त हे लोक ह्या चौकशीक तोंड दिवं काय त्या चौकशीक तोंड दिवन करून उलयतात ते. कारण चौकशी करपी हेच आणि गुन्यांवकार कोण ते ठरवपी हेच. अरे गोपाळ, मा बरें केल्या तूं आयलो ते. पयलीं तूं मदन दिनेश पळय सदांच येताले. आतां खंय वेळ आसा तुमकां आमगेर येवपाक? तशें काय ना मा. चरण दिनेश मदन आमी मेळटातच एकामेकाक सदां. अरे गोपाळ, महत्वाचें थंयच उरलें. म्हाका नोकरी मेळ्ळी. कितें? आर्ट अँड कल्चरान प्रोग्राम एक्झिक्युटिव्ह जाला अरे हांव. वा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. केन्ना रे? अरे आताच दिनेशा कडल्यान ऑर्डर घेऊन घरा येता थंयच आसा. वा, म्हणजे आता आमच्या नाटकाचे प्रयोग आर्ट अँड कल्चरा तर्फे तर भंय ना. आतां नाटकां बिटकां काय करपाची ना. ताजी बरी व्हडली नोकरी ती. आतां वेळ आसा खंय ताका? अरे गोपाळ, आयलास न्ही, समजा जेवून वच. चल ना भितर ना या. ना, म्हाका ताकतीक आसा, म्हाका वचपाक जाय. अरे गोपाळ बस रे. तुझ्या आवडीचो इल्लो पळय शिरो करून ना ना हाडटा. मा, शिरो खावपाक परत केन्ना येता. बाय बाय, म्हाका ताकतीक आसा. मा गोपाळाक च्या सुद्दां दिली ना. दिवया रे. आतां घरात आयिल्ल्याक सगळें भरपूर दिवया. आनी तूं एकदां नोकरेक लागलो म्हणजे जे कितें करपाचें आसा तें सगळें करुया. पूण पयलीं तुज्या भयणीक चारू मामाले थंयच्यान हाडपाक जाय. ताची लग्नाचें बी थारोवपाक जाय. सगळें करुया मा, तू कांयच भिवू नाका. तुज्या खातीर खूब कितें करपाचें आसा. तू म्हणटा तें. पूण सगळ्यान पयलीं तुवें देवीक सांगून घेतिल्लें न्ही, तें पावोवपाक जाय. कितें सांगिल्लें गे तुवें? व्हडलें कांय ना रे. खूब वर्सांनी तिचे जात्रेक वचप. सहकुटुंब पयलीं वतालीं तशी. म्हणजे म्हाका असो हांगा हांडयेर मारून आनी चारू कशें फाटकुलेर मारून तशें? हय, तशीच. तुज्या नाकांतल्यान गळटले शेमोट म्हज्या नवे साडयेच्या पदराक खुशी. मागीर फुडें? फुडें कितें? तिची होटी बरप. एका नाल्लान तरी. एकाच नाल्लान? मा 100 नाल्लांनी वोटी भरया गे. वोटी भरता भरता तिच्या मुखा मुळे म्हाका खोशेन भरिल्लें पळोवपाक जाय. मा, तुज्या दोळ्यांत दुखा? तूं अशें उलयलो की एका पुताच्या आवयक जें कितें जाय आसता तें सगळें भरून पावलें म्हाका तुज्या उतरांनी. देव एकदां दिवपाक लागलो की आख्खें सुपूच वतयता होटयेत. होटयेत भरून वचपी सूख म्हणजे हे तुका चरण. हॅलो, हाय मदन, सांग. अरे थँक्यू. अरे पण तुका कशें कळ्ळें म्हाका नोकरी मेळ्ळी म्हणून? कितें? कमलान? तें आनी तुका खंय मेळ्ळें? कितें? ओगीच कांयचें काय सांगू नाका. अशें? बरें. हय तर पार्टी करया तर. बरें, मेळटकच उलया. या बाय. थँक्यू. चरण, चरण कितें रे? चरण, कितें तरी गडबड आसा. खंय? कितें तरी भयंकर पॉलिटिक्स करपाचें आसा. अरे खंय? राणी कसलेच उपचार करिनासतना हॉस्पिटलांतल्यान भायर काडल्या. कितें? राणी हॉस्पिटलांतल्यान भायर काडली? हय. अशें कशें करूं येता सरकारी हॉस्पिटलांनी? हे तांचे अतीत जालें. आमकां आतां कितें तरी करूंकूच जाय. आमी आतां कोणूच कांयच करूं शकना. म्हणजे हे पळय चरण, ऑफिसांतल्यान हांव धांवत केला इतल्याच खातीर की तूं ह्या राणीच्या प्रकरणांतल्यान आंग काडून घे. निदान हांव तुज्या खातीर कितें तरी करूं शकतलो. अरे म्हणजे तुका हो जो येदो व्हडलो पोस्ट मेळ्ळा न्ही, तो तुका मेळणें शक्य नाशिल्लो. जर कमलान तुज्या खातीर मिसेस शालिनीचेर प्रेशर हाडनासलो जाल्यार. कमला इज इन लव विथ यू चरण. तूं कमला आनी नोकरी दोनी वगडान बसतलो. तूं कितें उलयता म्हाका कांयच समजना. ती पत्रकां,
ती पेपरावली बातमी आणि राणी फाटल्यान उबो रावपी तो तूच हे सगळ्यांक समजला. खूप मोठी कारस्थाना शिजूंक लागल्या. तुझ्या नोकरीची कॅन्सल करपाची ऑर्डर म्हाका मॅडमी कडल्यान आयल्या. प्लीज चरण, तू मॅडमीक विचार दे कितें चल्लां काय म्हणून. आता विचारून कांय जावचें ना. तू राणीचो नाच सोडटा म्हणून म्हाका उतर दी. हांव तुका आतांच सीएमा कडेन मॅडमी कडेन सुद्दां घेवन वचून हातूंतल्यान वांटोवंक शकता. प्लीज चरण, प्लीज, वेळ ना म्हाजे कडेन. तेवटेन तुजी नोकरीची कॅन्सलेशन ऑर्डर टायप जाली आसतली. प्लीज प्लीज चरण, हांव तुज्या पांया पडटा. प्लीज. गोपाळ, मदन, तूं सगळ्यांची उलोवपाची, विचाराची, वागपाची तरास बदलल्या. अन्याय, शोषण, अत्याचार हाच्या विरुद्ध एका वेळार पोटतिडकीन झगडपी आमी आज नोकरेच्या भाकरेच्या कुडक्याक लागून भोगराज्याचे समर्थन करूंक लागल्यात. दोळे दापून सगळे कडेन लुटा लूट चल्ल्या. विकृत मुखामळाचेर सभ्यतेचे रुपडे चोळून वावुरतात सगळे. म्हजी नोकरी मेळटसर गेली. अशें मात कळ्यार ती रडटली. ताता तो तर घरदार माथ्यार घेतलो. हे सगळ्या भितर राणी एकटीच खऱ्याल्या मुखामळाचेर कसलेच रुपडे न चडोवपी, 100 नाल्लांनी ओटी भरची अशी दिसपी एकटीच राणी. दिनेश, चल तू. चरण. हय चल, थँक्स आयल्या चरण, बद्दल. माझ्या आईक चरण, राणी हातूंतल्यान भायर काडून आता कांयच साध्य जावचें ना. तिच्या जगपा सारकें आतां कांय उरूकूच ना. तिच्या बरोबर तूं मात स्वताकूच सोंपयता हें सात. हा पळय, राणी नांवाच्या ध्याक वाचोवंक सोदिना हांव. अशी जीण जगोक रावपी नराधमाच्या तावडेंतल्यान हेका अस्तुरेक भायर काडूंक सोदता हांव. चल तूं दिनेश, कॅन्सलेशन ऑर्डर टायप जाली आसतली. घेवन वच, सेवा कडेन उशीर जाता तुका. चरण, कमलाक कितें सांगू? ते बसलो आसतलो ऑफिसान तुजी वाट पळयत. ताका सांग, म्हजी नोकरी वाटोवचे पेक्षा जमता जाल्यार राणी सारक्या हसाई अस्तुरेक वाटय म्हणून. चल तूं. चरण आयला चरण. आयला. कितले फावट सांगले ते चांडा चौकटीचा नाच सोड म्हणून, पण म्हणजे केन्नाच ऐकले ना. आता भोगात पडना. अशें चिडू नकात. भितर चलात आणि शांतपणान जेवून घेयात. जेवण घेयात. फुड्यान इतले वाडून दवरलं ते पळोवनूच पोट भरपाचें आनी जेवपाचें उरलां. कितें जालां? कित्या विशीं उलयतात तुमी? पुराय दुर्दशा वाटाक आयल्या आमची. सगळ्याक शितू जाल्या आमची. कसली शितू? शर्मा आणि गवंडे विरुद्ध जे पेपरान छापून आयला न्ही, ताजो मुखेल सूत्रधार हो तुजो दिवटो. आणि ज्या बायले विशीं सगळे चर्चा चालू आसा तिचे आणि हाजे लागसल्ले संबंध आसात. अशें कितें उलोवप हें? हांव उलयना, सगळे जग उलयता. पूत न्हय, पुताच्या नांवान एक व्हडलें संकट जल्माक घाला तुवें. अरे एका वेशे विशीं सहानुभूती, तिचेर प्रेम, तिची माया, अशें तुजे धुवेचें लग्न जातलें. दिशिल्ले वायट बऱ्याक शर्माची आदार करताले, पूण ती आशा तो उरूक ना. वा, बरे घराण्याचें नांव वयर काडलें तुवें. नाक तापले तुवें आमचें. हांवें एक लक्षांत दवर, तुका हांव ह्या घराचो कुंटणपणा जावंक दिवचो ना. तुवें जर हे धंदे बंद केले ना जाल्यार तुका ह्या घरान जागो ना. हें लक्षांत दवर. चलूंक ना ह्या घरांतल्यान. अशी एकदम टोकाची भुमिका घेवं नाकात. भायर लोक जाय ते उलयतात, पूण पयलीं आमी आमच्या भुरग्याक समजून घेवं नाकात. हे तुजे उलोवप आसा न्ही ताजोच परिणाम हो. भायर वायट तितलेंच आयकलें तुमी. आतां थोडें हांव बरें उलोवं. ताका बरी मोठ्या पगाराची नोकरी मेळ्ळ्या. आतां भूक आमच्या सप्पाच्या वाटेर पावल्या. आनी आतां तुमकांय त्या शर्मा कडेन वचून ताचे पांय धरपाची गरज ना. तूं म्हाका सांगता तें नोकरेचें. तुका दिसलें शर्माजी म्हणजे कितें रस्त्याक कुशीची गटरां बांदपी किरकोळ कॉन्ट्रॅक्टर? ह्या देशाचे मंत्री आणि आमदाराचे बापू जाण आसा तो. ताजेर हो चुकला. तो हाका सुखान जगूं दितलो? खंय नोकरी गेली. नोकरी आसा,
नोकरेचो छापिल्लो सकल सही केल्लो कागद हांवें देवा कुडीन दवरलात. उजन घालतो कागद तितल्यान तरी रान्नी वयले रिकामे आयदन तापतले. खंय हा नोकरी? शर्माची नोकरी काढून घेतली आजी. आणि हाणे जी महाराणी जी हॉस्पिटलावरून घालली नाही तिका वरून घरून उडयल्या काय उपचार करिनासतना. ती राणी आज ना फाल्यां मरून वतली आणि हो असो जन्मभर क्षण खायत उरतलो. चरण, ताताजी अशें कशें उलयतात रे? नोकरी काडून घेतली म्हणटा. हय मा, नोकरी गेली. तुका लागून ह्या ताताजी आज मान सकल घालची पडली. शर्माजी कडल्यान खोट खावची पडली. सोपले सगळे कांयच उरूंक आता. सोपले सगळे. अरे पेपरान छापून आयिल्ले आज ना फाल्यां विसरायला पडू येताले. शर्माजीन म्हाका खोट मारून घरा भायर काडलो. तरी आसतना आज फातोडेर वचून हांवें ताची चूक मागली. तांचे पांय धरले. तेन्ना तांणी म्हाका माफ केलो. म्हणपाक लागले पुताक समजाय परत अशें घडूंक पावना. अरे हे निस्तार्थ थंय आसा. रोखडीच दुसरी बातमी आयली. छापिल्ल्या पत्रकांचो व्हडलो गट्टो शहरांतल्या छापण्यान जप्त केला म्हणून. या चांडाळान एका विद्यार्थी संघटनेच्या लिडराक धरून शर्माजी आणि गवंडे विरुद्ध नास्ते कथानक रचून तांच्या नांवा सकट पत्रकां छापिल्ली. आज ना फाल्यां ती पत्रकां सगळ्याक लागतली आशिल्ली. पत्रकां जप्त जाली. इतलें गुप्त दवरून सुद्दां शर्माजी कळना फुडें तो तांबडो गुंद जालो. फोन वाजूंक लागलो. हाजी नोकरी गेली, म्हजी माफी गेली. प्रचंड हालचाली सुरू जाल्यो. आज रात्या मेरेन हाचे विरुद्ध साक्षी पुरावे तयार जातले. हाका फाल्यां धरून बंदखणीत उडयतले. म्हाका जेन्ना थापड मारून भायर काडलो तेन्ना गवंडीची उतरां हांवें स्पश्ट आयकल्ली. तो कायमचे सोपटा साहेब म्हणजे ह्या प्रकरणांक परत बाच्या फुडचीत ना. मा जाणा हांव तूं खूब दुखावल्या म्हज्या खातीर. पूण मा हें सगळें घाण राजकारण आसा मा. अत्याचारी लोकांचो अत्याचारा खातीर धडो उगड करपाक गेलो जाल्यार निष्पाप लोकांक बळीचो बोकडो करतात. हे हांव झगडटलो पूण आतां एकलो पडला. हांव कसो झगडू? असो निराश जावन बसूं नाका. मनीस चुकता. बेकारी गरिबीक लागून मनीस वायट मार्गाक लागता. अशेंच कदाचित तुजे बाबतीत जालां जायत. आतां ह्यो सगळ्यो निरर्थक गजाली सोडून दी. अशा गजालींनी पडिल्लो मनीस वयर येवपाक शकना. दुसरी नोकरी पळय. असो निराश जावन बसूं नाका. वचूं गेल्यार नोकरी. तूं आसा. म्हाका तूच जाय रे. म्हाका तूच जाय. मा तुज्या अंतस्करांनी कितलें व्हड दिशिल्लें. हें सगळें आयकून तूं कोसळटली, रडटली. पूण ते धिरान सावधपणान सांबाळून घेता तूं सगळ्यांक. मना काजातलें दुख्ख कुशीक सारून कितलो मोठो धीर दिवपाचो प्रयत्न घे तुजो. मा तुज्या सारकी फक्त 4-5 मनशां एकठांय आयलीं न्ही जाल्यार हो देश त्या रेव्यातल्यान काहिनी करून मुक्त करूंक जातालो. अत्याचार, भ्रष्टाचार हाच्या विरुद्ध लडोवपाक हजारांनी लोक उबे रावतात. पूण एकदा सत्ता आनी पयसो हाच्या विळख्यान सापडले न्ही जाल्यार थंयचे थंयच मुंगरात रावतात. नाजाल्यार इतली गुप्त पत्रकाची खबर भायर फुटचीच नाशिल्ली. मा हांव एकटो पडलो आज. हांव एकटो पडलो. हांव आसा. चरण तूं आयच्या खंय तरी पयस खंय वतलो तो? खंय ह्या राज्याच्या भायर. ते वायट थंय. थंय वचून कितें करतलो तो? निदान पोलिसां पासून सुटका तरी जातली. आज फातोड मेरेन तूं खंय तरी पयस वचूंक जाय चरण. नाजाल्यार पोलीस कोथडेन कोसून सोंपतलो. केन्ना सोंपलो ते कळचें लेगीत ना. तुज्या बऱ्या खातीर सांगता चरण.
अरे फाटली 8 वर्सां या शर्माजीच्या आणि गवंड्याचे हांवें शक्तीचे तरातराचे नमुने पळयल्यात. यात कल्याणचा आंगार काटो उबो रावता रे. एक बाप येऊन तुझ्याकडे मागता चरण, तू आयच्या आज खंय पयस वच, नाजाल्यार तू तर जगचोच ना रे. आम्ही जगूंक पावची ना रे, आम्ही जगूंक पावची ना. म्हणजे आमच्या फाटल्यान आमच्या देवळचे चारूचे कशें जातले रे. चारूची राणी जावंक पावना चरण, चारूची राणी जावंक पावना, राणी जावंक पावना. आता चारूचीच कित्याक, खंयच्याच अस्तुरेची गत राणी सारखी जावंक फावना. मा, तू म्हणटाली न्ही, रेशेची सुद्धा देवतो करतलो तू. हय. त्याच खातीर झुजता हांव. मा, तिका जाग्यार हाडपाची मोख आसा म्हजी. ताता खंयच्याय परिस्थितींत चारूची राणी जावंक दिवचो ना. मा, ताताच्या म्हणणे बरोबर आसा. म्हाका खंय तरी पयस वचचोच पडटलो. गोपाळ येवद्यो म्हणटालो, जर सत्या खातीर झुजपीच सोंपले जाल्यार